प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16 वोड 20 ते 23 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 20 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. हांव तुमकां सोत सांगता, तुम्ही रोट्टेलेत आनी पिरमतेले, पूण संवसार खुशाल बरीच जातलो. तुम्ही खती बरीच पूण खतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो सोत. एक बायल वर्सूत जावच्या वेळार आपलो वगत पळोवन खती बरीच पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जल्मला म्हूण तोसून तिका आनी खतीचो उगडास जायना. अशेंच तुमकां आतां खंत जाय. हांव तुमकां नव्यान पळयता आनी तुमचे काळीज खुशाल बरीच जाता आनी तुमची खुशालकाय हळूच तुमचे थंय काडून वचचो ना. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे ना. हांव तुमकां सोच म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां. प्रितीच्या बाबणीनो आयज आमी परतून नियाळ करुया आयच्या शुवर्तमानाचेर. आनी ही जी शिकोवण जेजू दिता आपल्या शिसान ती जावन आसा निमण्या वरांनी जेन्ना जेजू आतां खुर्सार मरपाचो आसा. आनी तो कितें सांगता, तो 21 वडीन कितें सांगता हांगा. तो म्हणटा एक बायल पोरसूत जावच्या वेळार आपलो वगत पावला म्हूण खंती बरीच जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जल्मला म्हूण संतोसून तिका आनीक खंतीचो उगडास जायना. तीच बरी भाव भयणीनो जेजू आयज कितें म्हणटा तांकां. जेजू आपल्या शिसां बरोबर थोड्या वेळांनी तो आतां खुर्सार मरपाचो आसा आनी तो म्हणटा ह्या बायले भाशेन तुमी आतां एकदम खंती बरीच आसात, पूण हांव मरोन परतून पुनर्जीवन जातलो आनी तेज्या उपरांत तुमकां परतून मेवतलो. आनी भाव भयणीनो हांव गेल्या उपरांत हांव तुमचे कडेन पवित्र आत्मो धाडटलो आनी जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तो तुमकां घोटाय दितलो, तो तुमकां खुशालकाय हाडटलो, देवाचो मोग तुमचे भितर ओतयतलो आनी सगळें तुमच्या जिवितान म्हणटात देवाचें फावो जातलें तुमकां. आनी आयज भाव भयणीनो ही जी उतरां जेजून आपल्या शिसांक सांगल्यान ती उतरां आमकां एक एकल्याक जो भावार्थ दवरता जेजूचेर तीच उतरां जेजू आमकां सांगता. तो म्हणटा आयज आमी संवसारान आसा, कितलो लोक ह्या वेळार संवसारान इतलो उचांबळ आसा, इतलो कितें म्हणटा पळय खंती बरीत हुस्क्यान आहा. कित्याक तांकां उतराची सोजमणी ना. ती आपल्या परिस्थिती जी कशी आहा, कितें चलता, कितें दोतोरान सांगलां, पयशे ना, दुडू ना, फामिलीन सुसेग ना, हें सगळें हें चिंतून आतां आमी एकदम खंती बरीत जाता. पूण भाव भयणीनो आमची चोत्राय ह्या सगळ्या संवसाराची सोडून आयज आमी जेजूचेर आमी चोत्राय दवरीत जाल्या, ताच्या उतराचेर दवरीत जाल्या. ताजें उतर जावन आसा आत्मो, ताजें उतर जावन आसा जिवीत. जी उतरां जेजून आपल्या शिसांक सांगली की एक बायल पोरसूत जावच्या वेळार एकदम खंती बरी जाता, पूण जेन्ना एक भुरगें जल्मता ती खंतीचो उगडास तिका आतां येना, ती आतां एकदम खुशालकायेन आसा. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या भितर येता, जेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा, जेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या भितर येता तर आमकां पवित्र आत्मो कितें करता. पवित्र आत्मो आमकां एके भाशेन काळजान खोल खुशालकाय हाडटा. हें जावन आसा फळ पवित्र आत्म्याचें. खोल खुशालकाय आमच्या भितर उपजता. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां ही खुशालकाय आमच्या काळजान हाडटा. आनी आतां भाव भयणीनो कसली परिस्थिती जावं, कसलें वायट खबर जावं, कितलें कोवीड जावं, कसलो वायरस येवं, कसली
कसली वायट खबर आमच्या कानार पडो, आमच्या भितर जी की खोल खुशालकाय आसा ती खुशालकाय आमकां फुडें व्हरोंक घोटाय दिता आनी आतां आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावता. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. जेन्ना जेजून सांगलें आपल्या शितांक की तो आतां मरतलो म्हणून, पूण तुमी खुशालकायेन रावात, तुमी तुमचो धीर दवरात आनी कसल्याच खोतींबरी हुसक्यान राव नाकात. कित्याक हांव मरतलो वय, म्हाका सरमूण करूंक जाय संवसाराची, म्हाका ह्या म्हज्या बापाची खोशी, पूण हांव पुनर्जीवन जातलो, तुमकां परतून मेवतलो आनी तेज्या उपरांत पवित्र आत्मा धाडटलो. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खेळीत भाशेन नियाळ करुया. आमी खरे क्रिस्तांव जाले, आमी खरे भावार्थी जाल्या. जेजू आमच्या सगळे आहा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. तो आमकां घोटाय दिता. पूण घोटाय कशी दिता? आमी सगळ्यांना जेजू आहा म्हणून घोटाय दिता ताच्या उतरा वरवीं. ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून, आमच्या मनाची नडसण करून, आमच्या जिबेर धरून तें उतर आमी करून आतां आमी खरेंच ही खुशालकाय आमकां मेवता देवाची आनी पवित्र आत्म्याची शांती. आनी तेज्या उपरांत भाव भयणीनो, आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आयज आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमकां थोडे दीस आसात ह्या संवसारान. आमी नको केन्ना जेजू येतलो, आमी नको केन्ना आमचो निमाणो दीस जातलो, पूण आमी एक तर जाणो की सगळीं आमी मरतलीं, पूण जेजू आसा जाल्यार आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतलीं. कित्याक जेन्ना जेजू आमच्या भितर आहा, आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाला, आमी केन्नाच मरची नात, पूण आमी हें सासणाचें सूख भोगूंक पावतले. ही कूड मरतली, ही कूड लोक पुत्तलो, पूण आमकां एक नवी कूड मेवतली, एक नवें आमचें जिवीत कोमेस जातलें स्वर्गांत जेजूच्या नांवान. देखून भाव भयणीनो, आयज आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत सारुया आनी ह्या उतरा प्रमाणे चलोन आतां ही खुशालकाय, ही खोती बरी हुस्के जे आसा ते पयस करया आनी आमची चोत्राय जेजूचेर धरून हें जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव